बहुजन महासंघान बहुजन समाजाक आपल्या हक्कांची माहिती दिवन समाजाक जागृत करीत तर समाज प्रगती जावं येता म्हण कला संस्कृती मंत्री गावडे उलयला। आयतारा गोमंतक बहुजन समाजान लोककला महोत्सवाचे आयोजन केल्लें। आरडेक्स गो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। Check 1 2 test. एक सामाजिक कमळ उपमा दिवपा येता। ह्या देशाक जशे अनेक तरेचे जाती धर्म आसात, ह्या सगळ्यांक एकट्यान दवरपाचे भारत ही देश हो एक देश आसा। तशाच ह्या 24 समाजाचे जे वेगळे वेगळे पाकळे आसात तांकां एकट्यान दवरपाचो गोमंतक बहुजन महासंघ हो एक देश आसा। हो एक आमी प्रयत्न केलो आसा। कसले प्रोग्राम आमच्याकडे असतात। आपल्याचे लोक आमचे समाजाचे जे भूमिपुत्र आम्ही म्हणतात ती लोककला देखील तुमकां सगळ्यांक दाखयली। खरेदी त्यांची तोखणाय करपाची सलूट त्यांना हांव करूंक सोदतां। सदांच तुमचे बरें जावचें अशें तुमचे कडेन मागता आनी तुमी सदांच आमचे कडेन रावतले, हितून कसलोच दुबाव ना। सगळे लोक आमी एकठांय जाले, हेका लागून जायते लोकांच्या पोटान दुखोवंक लागला। थोडे लोक तुमकां सांगतले अरे तो न्ही लोबलो आनी बाकीच्या हांगासर जे करता ते पुढे त्यांचे राजकारण असतले, त्यांना पुढे काय येवपाक असतले, त्यांना लागून तुम्ही थंय वचना का पासून येवपाचे तुमच्या प्रेशर येवपाचो संभव आहा। पूण ते प्रेशराक घेवं नाका, त्या आड मार्गाक घेवं नाका। तुमकां सांगू सोदता आमी एकठांय जाय जाल्यार कितेंय करूंक शकता हे तुमी जाणून घेयात। दिसता जी अनुसूचित जमाती खातीर जी अटल आश्रय जी योजना जी आसा ती योजना ही ओबीसी खातीर सगळ्या घटकांक मेळची आणि म्हणूनच म्हाका दिसता कल समाज कल्याण मंत्री म्हणून आपलो पांडुरंग मडकयकार हाजे कडेन एक बोलणी केली, ज्या वेळाचेर हांव सुरवातीकूच निवडून आयलो आणि त्या वेळाचेर आमचे एसटी कॉर्पोरेशन किंवा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जी स्कीम जी आसा ती तुझे डिपार्टमेंटावरून ती इम्प्लिमेंटेशन कर असो म्हणून एक तांचे कडेन एक प्रश्न एक तयार केल्लो आशिल्लो। आणि म्हाका दिसता गोयचे सरकार ह्या ओबीसी खातीर आज तांकां सगळ्यो काही हक्क दिवपा खातीर आज मार्गाचेर आसात। येणाऱ्या काही दिवसां भितर अटल आश्रय योजना ही धनगरांक आज मेळिल्ली आसात, एससी समाजाक मेळिल्ली आसात, पूण बाकीच्या सगळ्या समाजाक मेळून दिवपाची जबाबदारी आज आमी खांद्याचेर घेतिल्ली आसात आणि येणाऱ्या काही दिसां भितर हे काही गोष्टी मेळटल्यो अशें ह्या वेळाचेर हांव तुमकां एक जाहीर सांगता। कारण आयज ही संस्कृती काही दाखोवपाचो प्रयत्न जालो, ही बरी गजाल। टाळम घेवचे पयलीं शेवटी एकच सांगलो की हालींच आमच्या दलित भावां आसात तांकां तेमी तांच्या हक्का खातीर 2 तारखेक तरी भारत बंद म्हणून पूल बांदलो, थंय खुबसो वेगळो प्रकार घडलो। काही लोकांचो जिवाक ते मोगचे पडले, जिवाक जीव ना जालो। आमचे मनीस दिसपाक जाय, ते दिसपाक जायना, आमी सगळे एकठांय आसपाक जाय। आमचे भितर कोणी कितें उलोवं, बहुजन समाजा भितर कितें जावन दी, म्हाज्यान सोबते भितर कितें जावन दी, पण आमी एक रावपाक।